ओवरऑल आमी जे पयलीं ठरयताले की एमर्जन्सी सर्वीस एन हेजे आउटरीच हे कशें गॅप आमी कमी करपाचो. हे एमर्जन्सी सर्विसेचो जो गॅप आहा, तुमीच म्हणटा न्ही गॅप आहा, आमी ऑलरेडी प्रपोजल मुख्यमंत्री कडेन धाडला एम्ब्युलन्स वाडोवपाचो. तो आपल्या जाग्यार, तो विशय वेगळो आहा. आतां आमचे कडेन व्हडले बिल्डिंग्स व्हडले प्रोजेक्ट्स जेन्ना येता, आमी ठरयल्ले आसा आनी नोटिफिकेशन ऑलरेडी काडलेलें आसा दोनी हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमचे टावन प्लॅनिंगान. आमी फायनल आमी जे अप्रुवल दिवंक जाय जो पर्यंत आमी एडवान्स पॅरामेडीक एंड ते आमचे डिफॅब्रिलेटरचे जे हे आसता रिवायव करपाक AED ते प्रत्येक बिल्डिंगाक इन्स्टॉलेशन केले शिवाय आमचे कडेन कंप्लायन्स असल्या शिवाय आमी तांकां फायनल ऑक्युपन्सी आमी दिवचे ना. लोकांची राहणीमान सुदारपाक आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक त्याच बरोबर लायफस्टायल प्रोटेक्शन आनी लायफस्टायलाचेर लक्ष सरकारान दिवपाची गरज आहे. आरोग्य खात्यानूच न्हू पूण टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी आनी त्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान बी सेपरेट नोटिफिकेशन येतले. आयजच्या दिसा हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान नोटिफिकेशन आयल्या. प्रायव्हेट फॉरेस्टात लोकांक 250 चौखण मिटरात घरां बांदूंक मान्यताय दिवपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक विश्वजिताचो येवकार. Because there are a lot of genuine people. The surveys that have been done are being relooked at in certain cases. So it's good if the government of India has taken a decision and he has very clearly said for your personal use a single dwelling unit of 250 square meters. I think it's a good decision. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत.